पण एकाडेमीक इयर एप्रिलासान सुरू जातलें म्हळ्यार कशें की एप्रील हो सदांच हो एक म्हयनो असो आसा जेन्ना भुरग्याचे एग्जामी सोंपतात पूण वेकेशन सुरू जायना, वेकेशन मेक जाता सो एप्रील म्हयन्याक विशेश अशें एकाडेमीक काम कांय जायनाशिल्लें. सो एप्रील म्हयनो आमी इतल्याच खातीर भितर घेतात आतां एकाडेमीक हेका की जो अदरवायज सगळे जे कितें सेंट्रल बोर्ड आहात CBSE ICSE हांचे सगळ्याचे एकाडेमीक इयर 1 एप्रिलासान सुरू जाता आनी बाकीच्यो कितल्योश्योच राज्यां आतां महाराष्ट्र मिझोराम अशें कितल्याशाच राज्यांनी आतां ऑलरेडी सुरू केला 1 एप्रिलासान सुरू वचपाक आनी बाकीचीं राज्यां आतां 1 एप्रिलासान सुरू करतात एकाडेमीक इयर सुरू करपाक. पूण एकाडेमीक इयर जेन्ना 1 एप्रिलासान सुरू जातलें तेन्ना आमी अशें म्हणलां की एप्रील म्हयन्याच्यो ज्यो क्लासी आसात त्यो 11:30 नंतर कंटिन्यू करप ना, मॅक्झिमम अप टू 11:30 पर्यंत. कित्याक तर तेन्ना गोंया भितर जे कितें गोंयची कंडिशन पळोवन आनी हीट आसता म्हणून 11:30 नंतर ते जावचें ना आनी 26 मुखार लायतले. जर NEPच्याच भाशेक सांगतले जायत जाल्यार मिडल स्टेज आनी सेकंडरी स्टेज हाका जितले आवर्स आमकां कंटिन्यू करपाक जाय तें जर करतले जायत जाल्यार एप्रील जर म्हयनो भितर जर सरले जायत घेतले जायत आमी जाल्यार आमचे खूब प्रश्न सुट्टात. खंयचे प्रश्न सुट्टात तर एक म्हणटा ते आयचे तारखेक आमचे जे टर्म जे आसा ते फर्स्ट टर्म चड म्हयन्याचे आसा आनी सेकंड टर्म आमकां ल्हान करचे पडटा, इम्बॅलन्स आसा. सो ताका लागून हे दोनी टर्म बॅलन्स जातली एप्रिलासान सुरू केल्यार हो पयलो फायदो. दुसरो फायदो आमकां स्कूल टायमींग जे आसा ते कशेंच बदलचे पडचे ना. तिसरो फायदो ज्यो कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्किमी आसात उदाहरणार्थ मिड डे मील तेजे खातीर एक दिसाची मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट आसा. ती रिक्वायरमेंट आमगेली आज सद्याक भरना, ती आमकां कशी तरी बरोवची पडटा, ती आमगेली ऑटोमॅटीक भरतली. चवथी सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हळ्यार एप्रील जो म्हयनो आसा तो म्हयनो भुरग्यांच्या दृश्टींतल्यान अनप्रोडक्टीव जाता, तो तेजो वापर जातलो.